सालसेत एरियांतली कोविड अपडेट आयची अशी जावन आसा। आयज सांजे 3 वरांचेर कोल्हापूर सावन एक ऑक्सिजन टँकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयलोलो आनी जेन्ना ऑक्सिजन अनलोड करतालो तेन्ना ताचो वाल लिकेज जालो। त्या उपरांत मडगांवचो फायर ब्रिगेड येवन ताणें हे सिट्युएशन कंट्रोलाक हाडलें। एका कामदाराक मायनर इंजरीज जाल्यार देखून ताका फर्स्ट एड दिवपाक हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत धाडचो पडलो। सालसेत एरियांत दिसान दीस कोविड पेशंट्स वाडटात, हाका लागून हॉस्पिटलां फूल जातात, कोविड सेंटर फूल जातात आनी हाका लागून विलेज एरियांत तशेंच म्युनिसिपालिटी एरियांत आतां नवे कोविड सेंटर स्टार्ट करपाक सुरवात जाल्या। ओल्ली पॅरिशान आयसोलेशन सेंटर विथ मेडिकल टीम आनी ॲम्ब्युलन्स हाची सुरवात केल्या। कुंकोली म्युनिसिपालिटी एरियांत MLA क्लेफासियो डायस हाणें फुडाकार घेतला। मडगांव म्युनिसिपालिटीन नावेली परिकार स्टेडियम तशेंच नेहरू स्टेडियमाचेर आयसोलेशन सेंटर ओपन करपाक तयारी केल्या। चड आनी चड केसीस जातात, हाका लागून कोविड सेंटर आनी कोविड आयसोलेशन सेंटर हाची चड गरज। आयज कर्फ्यूचो 3रो दीस आनी मार्केटां बंद आसली, फक्त जनरल स्टोर्स आनी कांय रेस्टॉरंटां ओपन आसली। ह्या दिसांनी आंब्याचें सिजन, त्या पासत सावथ गोवा कलेक्टरान केरीत परमिशन दिला हे जे आंबेकार येतात तांकां होलसेल रेटीन आपले आंबे विकूंक। ते सकाळचे 4 ते 7 वरां पासून पिंपळा पेडार हांगासर ताणें आपले गिराक वो ते आंबे विकपाक जातात। साव जुजेदे एरियल ह्या भागांत जायते इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसात आनी हे स्क्रॅप यार्ड आपलो वेस्ट आयटम्स उजो लावन त्या गांवांत पोल्युशन करतात आनी हाका लागून लोक खूब बेजार जाला। तांणी गव्हर्मेंटा लागीं मागलां हाचेर एक्शन घेवंक। आयज मडगांवां जायते मायग्रंट लेबरर्स म्युनिसिपालिटी लागीं जमा करून आसलेले आमी देखले। रविंद्र भवन मडगांव आतां कोविड टेस्टिंग सेंटर जाला आनी थंयसर आयजूय खूब टेस्टिंग जालां। आजुनूय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी ESI हॉस्पिटलांत नर्स आनी डॉक्टराची खूब उणाव आसा। ही जाली सालसेताची अपडेट।